conclude it. Today, BJP's attack on the freedom of speech, misuse of agencies, we call them ED, CBI, the police, the magistrate today are become like caged parrots. Oita thinga opposition are बंद करपाक वॉइस बंद करपाक हे प्रयत्न जेंगे जाल्ले आहाय म्हाका दिसता वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स दॅट वॉज नेवर सीन ड्युरिंग द काँग्रेस रेजीम आनीक खास करून जे फ्रीडम ऑफ स्पीच जेन्ना आमचे आहा गोंयांत जे घडटा ते तुमकां खबर आसा मुखेलमंत्री म्हणटालो गोंयांत अर्बन नॅक्सल आहाय कॉलिंग NGOs urban nexus, calling activists urban nexus. आम्ही जेन्ना एक प्रयत्न केलो विधानसभेन प्रश्न घातलो जेन्ना मुखेलमंत्रीन म्हणलें गोंयांत अर्बन नॅक्सल हे म्हणून वेदर एनी केसीस हॅव बीन रेजिस्टर्ड in any police station in the home department about whether any urban nexus exists. Answer was no cases. जे आमचे लीडर श्री राहुल गांधी म्हाका दिसता हो खूब बरोच फेमस जाल्लो आसा म्हज्या उजव्या हातीक आमी फोटो लायला आमचे लीडर श्री राहुल गांधी प्रत्येक सभेक प्रत्येक भाशणान प्रत्येक नागरिकाक ह्या देशाचे याद करून दिता की हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आसा ज्याच्या अनुसार जे आमकां अधिकार मेळ्ळे किंवा ज्याच्या अनुसार जे आमकां रायट्स आसा ते खंय तरी हे बीजेपी RSSचे सरकार गेल्ली 10 वर्सां आमचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता आमचे जे अधिकार आसा ते काढून घेवपाचो प्रयत्न करता